रायबंदरा स्मार्ट सिटीचे काम चालू असताना रस्त्याचे फटीत चिड्डून एका कामगाराचो दुर्दैवी मृत्यू। दुसऱ्या एका जखमी कामगाराचेर जीएमसीत उपचार चालू आसात। पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाच्या नावान सगळेच बोवाळ मारतात। फकत रस्ते खणून घालप हेच स्मार्ट सिटीवाल्यांचे काम म्हणून लोक तिडकल्यात। एके वटेन ही अशी परिस्थिती असताना सोमारा स्मार्ट सिटीच्या कामावेळार एक दुर्दैवी घडणूक घडली। रायबंदरा मातीचे डिंगारे पोंदा 2 कामगार आडखून पडिल्ले, तातूंतले एकल्याक जाग्यारूच मरण आयलें, जाल्यार दुसऱ्याक काडपाक उजो पालोवपी दळाक यश आयलें। ताचेर बांबोळेच्या जीएमसीन उपचार सुरू आसात। मॉर्निंग 8:30 सुमार ते 2 जाण लेबर ते माती काडटाले एकदम ती हे भितर गेली माती। ड्रेनेज कितली म्हाका दिसता 100-200 मिटर भितर गेल्या आनी तो एकटो लेबर वयर सरलो, काडलो तेंच्यांनी, आनी दुसरो लेबर तो भितर अडकून उरलो आनी मागीर तेजी डेथ जाली। ते काम कितें जालें, ते माती ओवरलोड जावन ती एक सायडीक भितर गेल्या। ती ड्रेनेजूय आसा थंयसर आनी ताका गॅप नासले चड, ओवरलोड जालो मातयेचो। ते काम तेंचे प्रॉपर हे ना, कोण सुपरवायझर ना, ते लेबर बावडे रातचे काम करता, तेच लेबर सकाळचे असता। ते इट इज डेंजरस। आता तो लेबर म्हणून गांवचो कोणी आसलो जाल्यार व्हडलो इशू। आतां कितें आहा, भुरग्यांच्या एग्जामी आहा, तितून आतां हेंच्यांनी काम एक्चुअली ते आफ्टर वेकेशनान करूंक घातलें आनी टोटल रोड क्लोज करून करपाक जाय। वन सायडीर काम जायना ते बरें जायना, तांकांय रिस्क आनी लोकांकूय रिस्क। एक्चुअली आतां त्या गाडयो सोडप सुद्दां म्हणजे डेंजरस केस। आज तो एकटो लेबर हे जालो, आतां फुडें आनी तेंच्यांनी प्रॉपर मेंटेनन्स करून हें काम करूंक जाय। हांवें आयकलां आयज गोविंद गावडेन एक CMाक लेटर केला, स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी हे आसा की म्हणून त्यो रोड क्लोज करपाचो सद्या थोडे दीस। तेजेर तर CM कितें डिसिजन घेता तें पळोवंक जाय। आनी आतां पळय ड्रेनेज आहा, वॉटर ड्रेनेज आसा, ती प्रॉपर ते मेंटेन करतले काय कांय कळना। म्हणजे ह्याच रोडाच्यान ते रोडाक वचपाक तेंचें काम करता, फिलिंग करता चल्ले ते ना। कितल्यांक जाले ते? काही 7:30 पयलीं 6:30 आसता तेच्यान बाकी पडली तो कितें एक्सपायर जालो ऑन द स्पॉट? आमकां सगळें इन्फ्लुएन्स सेम जाय, एक्सपायर जालो 6:30 जालो। आनी कितें कसो पडलो कितें खबर आहा? सायडीक पडलो न्ही तो, हे जालो फाटीक कसो तरी तो गाडी लागून येयला कितें खबर ना, सकयल गेलो। सकयल वतना फुडें तेजेर माती पडली। गोमंतक टीव्ही खातीर यश आडारकर।